नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. शिरगांवच्या चेंगराचेंगरीचेर फॅक्ट फायंडिंग कमिटी आज दिवपाक आशिल्लो रिपोर्ट तयार जावंक नाशिल्ल्यान दिलो ना. मुख्यमंत्री म्हणटात धोणांनी शिस्त पाळची. शिरगांवा चेंगराचेंगरीत सोपिल्ल्यांच्या फामिलींची राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईन घेतली भेट. पडोशे पिळगांव आनी माडेल वचून मेळ्ळो फामिलीक. उक्तायले दुःख. शिरगांवा जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत पडोशेचो सुर्या नयेकार सोंपलो. पूत पांडुरंगान एकल्याक घास काडून वाटायलो स्वताचो जीव. 2 ग्रुपां मदीं जाल्लो वाद चेंगराचेंगरीचेर. धोण मिडिया मुखार. नुव्या ग्रामसभेत कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर चर्चा. थळाव्यांनी उदक जमनीचो काडलो इश्यू. कॅरिंग कॅपॅसिटी खंय सोंपली. पेना दे फ्रांक ग्रामसभेत प्रस्थापीत जेटीक विरोध. सांग्या वाठारात येवपी WRDच्या बंधाऱ्याक मिराबाग फोडण्याच्या थळाव्यांचो खोर विरोध. बंधारो आयल्यार गांवांत बुट्टी येवपाचो. थळाव्यांक हुस्को. कोको बिचार दवरिल्ल्या 5 बोटींक उजो. सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो बोटीच्या धन्याचो दावो. अर्थीक मजत करपाचे आमदार केदार नायकाचे उतर. आणि फोंड्या कुर्टीच्या सेंटरात 240 भुरग्यांनी दिली नीट UG एक्झाम. परीक्षा सुरळीत जावची म्हण कडक पुलीस बंदोबस्त. शिरगांव जात्रेक चेंगराचेंगरीचेर सरकारान नेमिल्ली फॅक्ट फायंडिंग कमिटी आज रिपोर्ट दिवपाक आशिल्ली. मात कांय कारणां खातीर रिपोर्ट दिवंक पावली ना. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. जात्रेक येवपी धोणांनी शिस्त पाळची. मुख्यमंत्र्याचो उलो. प्रशासकीय पावड्यार कांय गजाली जाग्यार घालपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें. शिरगांवच्या लयराईच्या जात्रेक चेंगराचेंगरीत 6 जाण सोंपल्या उपरांत सरकारान फॅक्ट फायंडिंग समिती करून रिपोर्ट करूंक सांगिल्लो. समिती आज रिपोर्ट दिवपाची आशिल्ली. मात कांय कारणां खातीर तो रिपोर्ट समिती आज दिना. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. मुख्यमंत्री म्हणटात धोणांनी शिस्त पाळपाची गरज आसा. सरकारा कडल्यानूय खंय काय गजाली जाग्यार घालपाची गरज. पडोशा गांवांतलो पडोशा 70 हांगाचा सुर्या नयेकर, पांडुरंग नयेकर हो तेजो चलो. ताका मेळपा खातीरच आज तांच्या घरा कडेन आयिल्लो. बट ताका ट्रिटमेंट घेवपा खातीर दिरून गेला. सुर्या नयेकराच्या घरा कडेन काल पावूंक नाशिल्लो. आज मुद्दामून सांत्वनास्पद भेट दिवपा खातीर हांगासर आयिल्लो. आर्थीक मदत जी सरकारान डिक्लेअर केल्या 10 लाख रुपया दिवपाचे तोय चेक जाता तिका 12 दीस जाल्या उपरांत तांच्या घरा कडेन धाडून दितले आमी. आनी बाकी तांकां कितें जी मदत करपाक जाय पळय कशा पद्दतीन ही मदत तांकां करतले. बट तेंच्या सगळ्यांचें आयकल्या उपरांत सर स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. जो पर्यंत धोण हांच्यांनी शिस्तीचें पालन करपाकूय म्हत्वाचें आसा. आनी एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यानूय बाकीच्यो गजाली ज्यो आहा पळय त्यो स्ट्रीमलायन करप हे इम्पॉर्टंट आहा. इतकेंच सर. एक तो रिपोर्ट आज सबमिट जावपाक आयज जावचो ना, थोडोसो वेळ लागतलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. शिरगांवा जात्रेच्या चेंगराचेंगरीत सोपिल्ल्याच्या फामिलींची राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईन भेट घेतली. सरकारान खंय अर्थीक मजत दिवपाचें जाहीर केलां. प्रकरण हाताभायर पाविल्ल्यान खंय कांय जाण सोंपले. राज्यपाल उलयलो. राज्यपाल पडोशे माडेल आनी पिळगांव सोपिल्ल्यांच्या फामिलीक मेळ्ळो. शिरगांवा देवी लयराईच्या जात्रेक जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 6 जाण सोंपले. सोपिल्ल्यांच्या फामिलींची राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईन घरा वचून भेट घेतली. राज्यपाल पिळगांवा पाडोशा आनी थिवे पावलो. माझे कडेन आनी काय ना. माझो चेडो दादलो हांव सामकें गरीब. माझे कडेन काय ना आनी माझ्या पुत्रा. Today was not in session. Yesterday, day after lunch I reached here. And, their country is in a sad position with respect to this. People have abundant faith. They are observing all the formalities of Purda.
reached there and this unfortunate incident. I think it is first time in the history of Goa. And, then Prime Minister, Rashtrapati, and all are in fact painful with respect to this incident. I hope in this unfortunate incident, the Govan people as a whole or together are working our ministry, our honorable minister's constituency, 3 persons lost their life. He is also much worried and he is prepared to extend all help to them, and especially all setups in Delhi and Panjim, they are working together, and even the investigation nature also is there in the inquiry. Beyond our according to prima facie, things beyond our control. The activities are very well going on, and Central Kerala, state government already declared 10 lakhs for these people and 1 lakh for others. If at all something more is required also, we will do that. And proper immediately all these medical facilities and saving the life, maximum effort was there. And other things of course under ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोडोशे 70चो सुर्या नयेकार शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेरीत सोंपलो. पूत पांडुरंगान खंय एकल्याक घास काडलो म्हण वाटावलो. धोणाच्या 2 ग्रुपां मदीं वाद जाले उपरांत चेंगराचेंगरी. पोनाक चिड्डून 6 जाण सोंपिल्ले म्हण पोडोशेचे धोण मिडिया मुखार. देख घेवन समितीन धोण वाडटात जाल्यार म्हायती घेवन तशी वेवस्था करपाची मागणी. शिरगांवची जात्रा धोणांची जात्रा म्हूण पुराय गोंयभर आनी गोंया भायरूय नामना. मात ह्याच जात्रेक धोणांकूच तांचो जीव गमावचो पडलो. आदी 4 दीस घरांतल्यान भायर रावून सवळे पाळून जात्रेक गेल्ले बापूय पूत धोण पूत पावलो, मात बापूय घरा पावलोच ना. ताच्या आयुश्यांतली तीच निबाणी जात्रा. पाडोशा 70चो सुर्या नयेकार आनी ताचो पूत पांडुरंग नयेकार दोगूय धोण. चेंगराचेंगरीत दोगूय जाण पोना पडले. पूत पांडुरंगान आकांताक एकल्याक घास काडलो आनी ताणें आपलो जीव वाटयलो. मात बापूय सुर्या पोनात चिड्डून सोंपलो. जेन्ना ती लाट येयली तेन्ना सुर्या नयेकर जे आतां एक्सपायर्ड जाल्या ते आनी तेंचो चलो पांडुरंग नयेकर हे ते लाटीन पडले भितर, ते झुंबडीन ते भितर पडले. पूण ते जेन्ना भायर सरताले तेन्ना तांकां भायर येवपाक चान्स मेळोंक ना जालो. म्हणून त्या जो तेंचो चलो आसलो पांडुरंग नयेकार तेणें कोणाक तरी एका 2 जाणांक घास काडलो म्हणून तो मातसो तेजो हात भायर काडलो आनी तो तितूंतल्यान येवपाक भायर सरतालो. पण तो पर्यंत तेजेर पांय माड्डून ताका चिड्डून ते फुडें पावले आनी ताका मागीर कोणी तरी ओडलो. धोंडांच्या 2 ग्रुपां मदीं वाद, ताचें रुपांतर चेंगराचेंगरीत जालें आनी निश्पाप बळी गेले. वादा उपरांत लायटीची वायर तुटली. ताचो बोवाळ जाल्ल्यान झुंड वाडली. परिस्थिती तेन्ना सामकी हाता भायर पाविल्ली. धोण आपल्या तोंडान सांगतात. जे आमचे धोंडगण आसा तेंच्यांनी आपल्याक मुखार वचपा जाय म्हणून, म्हटल्यार आपल्याक अग्निदिव्य बेगीन करपाचो किंवा तेंचो एक मदू म्हणूंक शकता आमी. त्या धोणगण कोण आसले तेंच्यांनी इतलो मत केलो आनी ते बेतकाठी जे आमी धोण म्हणून जेन्ना रावता तेन्ना आमी पवित्र आसता ती बेतकाठी घेवन तेंच्यांनी ती मस्ती केली, लोकांचेर मारले किंवा आमच्या धोणांचेर मारले आनी ते फुडें सरले. आनी तेन्ना दुसरे जेन्ना ऑपोजीट कोण आसले ते तेंचे मारपाक गेले आनी ती एक अशी लाटशी तयार जाली, झुंबड जाली आनी फुडले कोण लोक आसले तांकां ते दुखलेल्या उपरांत एक लाट कशी येवन ते कोण जे सादे लोक आसले तेंचेर येवन ती लाट पडली आनी थोडे लोक चिड्डून मेले. ती लाट येयली तेन्ना खंयसर वायरी कोणाच्यो आसल्यो ताका खंय बेत एक आदळ्ळें, एक बेताक घुसपाटलें वायर आनी एक करंट कोणाक लागलो आनी लाट येयली तेन्ना आमी तेच लायनीक आसले आनी आमचे बरोबरची आमचे सायडीकूच एक बायल आसली ती मरण पावली. आमी जस्ट एक भितर गॅप पडले म्हणून आमी 1-2 जाण वाटावले. उडी मारून दुसरे रस्त्यार पावले म्हणून ते थोडे वाटावले. परिस्थिती धोण आपल्या तोंडान सांगतात. कितें जालें, कशें जालें, कित्याक जालें ह्या सगळ्या प्रस्नांची उत्तरां फॅक्ट फायंडींग समिती दितलीच. आतां तरी ह्या प्रकरणा उपरांत सगळे जाण देख घेतले अशी आशा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. नव्या ग्रामसभेत गांवच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो विशय आयलो. गांवाच्यो जमनी, उदकाचो उणाव ह्या सारकेल्या विशयांचेर चर्चा जाली.
पंचायतीन विशय हायर ऑथॉरिटी मेरेन पावोवपाचो म्हण थळाव्यांची मागणी. पेनादिफ्रांक पंचायतीच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी प्रस्थापित जेटी प्रकल्पाक विरोध उक्तायलो. प्रकल्पा आड ग्रामसभेत थाराव. नव्या ग्रामसभेत गावच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो विशय चर्चेक आयलो. सध्या गावात उदकाचो उणाव, गावच्यो जमनी राखून दवरप म्हत्वाच्यो. पंचायतीन विशय हायर ऑथॉरिटी मेरेन पावोवचो म्हण थळाव्यांची मागणी. So the Gram Sabha members have actually showed their interest in what is the carrying capacity of this particular village, and they were trying to tell us, construction licenses will be changed, number of households will be changed. Carrying capacity exhaust जाता मियांतुली मातशें होल्डन रावय कोण चडशे कितें कोण EN आर ऑल इलिगल कंस्ट्रक्शन आनी दुसरे वॉटर सप्लाय कितें दिल्या. They do not participate in the welfare of the state and its carrying capacity and its cultural ethos. You can come as visitor, enjoy, stay a few days, and please go back to your state because we don't have that kind of carrying capacity. Simple. पेनादिफ्रांका पंचायतीच्या ग्रामसभेत प्रस्थापित जेटी प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला. पंचायतीक लेटर केले की तांकां तो प्रोजेक्ट येता पळय ती कांय खबर ना किंवा तेंच्यांनी तांकां एनओसी इश्यू केल्लेली ना. पंचायतीनूय तांकां परमिशन दिल्लेलें ना आनी पंचायतीक खबर ना तो प्रोजेक्ट खंय येता पळय. जे रिजोल्युशन तेंच्यांनी मूव केल्लेले आसा ते ग्रामस्थान आमी ते रिजोल्युशन ते एक्सेप्ट केल्लेले आसा. परमिशन दिला वो ना ते हांवें आमच्या MLA कडेन उलयलो. आमच्या MLAकूय खबर ना की जेटी खंय येता ती. पूण आमकां हे 100% आश्वासन दिवपाक सोदता की ही जेटी कशीच येवची ना. बायोडायवर्सिटी सगळी काबार जातली. बायोडायवर्सिटी म्हणजे फक्त नुस्तें न्ही, आमच्या दर्या पोंदा जी कितें वनस्पती आसता, दर्या वयर जी वनस्पती आसता, मँग्रुव्ज आसता, ह्या सगळ्यांक तेजो धोको निर्माण जातलो. म्हणून आमी ताका कडाडून विरोध केलो. रोडंडा खातीर सावयो डायज आनी सौरव शिरोडकार. सांगे वाठारात येवपी WRDच्या बंधाऱ्याक मीरा बाग आनी फोडण्याच्या थळाव्यांचो खर विरोध. थळाव्यांक विश्वासात घेवच्या आदी बंधारो हाडटात म्हण थळाव्यांचो दावो. बंधारो खंय गांवाच्या मदीं येता त्या सुवातेर बंधारो आयल्यार फाटीं फुडें बुट्टी येवपाचो थळाव्यांक हुस्को. ताका लागून खंय बंधाऱ्याक विरोध. जे वेळाचेर हो बंधारो एक आमच्या पुला कडेन प्रपोज जाल्लो तेन्ना मॅक्झिमम लोकांनी प्रोजेक्टाक सपोर्ट केल्लो आनी उदक मेळटलें ह्या आशेन आमी तो सपोर्ट केल्लो. त्या वेळाचेर काही मोजकेच एक पास लोक ते प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन हाडलें आनी गांवाक अशें एवोक केलें की सामकें लोकांक मिसगायड केलें, बुडटले अशें म्हणून. आनी आमी तें प्रपोजल लोकांच्या संमतीन आमी कॅन्सल केलें. आनी हे वेळाचेर त्या वेळाचेर कितें जालें की 2 सायटी सिलेक्ट केल्ल्यो, एक फोडण्यां म्हणटा थंय आनी एक मिराबागा. आनी आयज एक 20-25 दीस पयलीं आमकां कळून चुकलें की ही जी सायट आहा ती ऑलरेडी गांवां हाडलेली आहा इन द हार्ट ऑफ द विलेज. म्हणजे जो पयलीं जो आशिल्लो तो गांवांत पयस आशिल्लो आनी हो हार्ट ऑफ द विलेज म्हणटा न्ही इतकी घर की जवळ जवळ 20-30 मिटराचेर घरां आसा. आमी गांवांत जेन्ना तो नाका म्हणलो आनी इतकी तुमी फुडें हाडटा जाल्यार आमकां ते लोकां बरोबर आमकां रावचें पडटा. हे गांवच्या लोकांनी निवडून दिल्ले आसा की जेन्ना गांव म्हणटा तेन्ना ते गांवा बरोबर मागीर रावप सगळ्या पयलीं कर्तव्य आसा. आनी हांव सरकाराकय निवेदन करतलो आयज जवळ जवळ 95% घरांतले लोक हांगसर येयल्ले आसा आनी प्रत्येकान जो स्पॉट जो आतां सिलेक्ट केल्ले आसा त्या स्पॉटाचेर आमकां सामकें आमकां हें आसा विरोध आसा त्या स्पॉटाचेर. आनी आमी म्हणटा की सरकारान आमचे कडेन उलोवचें, तेंचे कडेन कितें नवी प्रपोजल आसल्यार आमचे कडेन उलोवचें. पूण आमकां हो जो जे पळय तेणी हो पॉयंट सिलेक्ट केला तेजे आमकां सगळ्यांचो विरोध आसा. थिंगपण करून आनी पयशे खावन तुमी दीस करपाक येयले हांगसर आनी लोकांक पाट करपाक येतात. आमकां एक करोड दियात आमी चले गांव सोडून तुमचे हड्ड्यार घे हो गांव. कितें करतात तुमी? म्हणजे लोकांक भुरग्यांक शिकपाना, लोक आतां न्हिदले कडेन बुडोवन लोकांक भुरग्यांक पळोवपाक सुद्दां मेळपाना अशें तुमी हें करून उडयता हांगसर. हें कित्याक लागून करता तुमी? हें कितें म्हणटा तूं गांव तुमचेर सोंपयला, तुमी करता तें जालें. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक.
नेरूलच्या कोको बिचाचेर दवरिल्ल्या नुस्तेकारांच्या 5 व्हड्यांक अनवळख्यान शुक्रारा राती उजो लायलो. व्हडी पुराय लासून गोबोर. सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो धनियांचो दावो. ह्या घडणुके आड खर कारवाय करची अशी बोटीच्या धनियांची मागणी. हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन अर्थीक मजत करपा विशीं आमदार केदार नायकान उतर दिलां. शुक्रारा राती एका अनवळख्यान उजो लायिल्ल्यान कोको बिचार दवरिल्ल्यो 5 बोटी लासून गोबोर जाल्यो. सुमार 50 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे बोटींचे धनी सांगतात. या सगळ्या प्रकरणाची खर कारवाय करची अशी मागणी धन्यांनी केल्या. राती पळय जाला न्हू ते सारखे 7:30 ते 7:45 भितर जाला कळ्ळें न्हू. आमकां कोणी ते पळयले तेणी सांगले आमी धांवून येयले. प्रेडा नांव आसलो आनी आनीक 2 जाण ते कंट्रोल जायना जालें. मागीर वॉयस मेसेज घातली आनी मागीर हेका फायर ब्रिगेडी बीन हांव 15-20 मिनटांनी येयले. तेजे कडेन कंट्रोल जायना जालो. तेन्ना एकूच बोट पेट्टाली. मागीर म्हाका दिसता तेणी सगळ्याक पेट्रोल घातलेलें. कोणी घालतल्यान उज्या पेट्रोल घातलें सगळे बोटी. ते 5 मिनटांनीच आख्खो पेटोवन गेले सगळे. माड सुद्दां करपाले येदो व्हडलो न्हू. येदो व्हडलो उजो पेटलो तो आमचे कडेन कंट्रोल जावंक ना. आमदारान आमकां एक बरो इन्शुरन्स दिल्लो आसा. कित्याक 5 बोटी आमच्यो जळोवन पळय सगळे कवर जाले फायबर बोटी. प्लस आमचे एक शॉप आहलें स्टोर ते उलपन पिड्डे हाडले आसा. आनी कितें डॅमेज आहा न्हू तें आमकां इन्शुरन्स गावचें ना कित्याक म्हणलो. आमदारान सांगलें प्रत्येक 5 बोटींक आपूण 50-50 हजार दिता म्हणलें. आनी शॉपाचें पळय कितें जालें तेका एक 50 हजार दिता म्हणलें. आनी फंड पळय आसा सीएमाचो फंड रिलीज आसा तोय आपूण सीएमा कडल्यान हें करून हेल्प करून दिता म्हणला. लायला न्हू कोणी उजो आमकां कोणाचे डावट आहा तेचेर आमी कंप्लेन दिवपाक आतां पुलिशेन वयता सगळे 50 हजार. जाल्यार हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन लुकसाण जाल्ल्या बोटींच्या धन्यांक आर्थीक मजत करपाचें उतर आमदार केदार नायकान दिलां. काल एक वायट घटना जाली की तेंच्या सगळ्यो बोटी आशिल्ल्यो तांकां उजो लागलो. आतां जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना अशें कळून आयलें की कोणेन तरी तो उजो लायला म्हणून. सो हांव अपील करतलो आमचे पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाकूय की थरो इन्क्वायरी जावची ते हितून. अशी घटना आनी एकदां घडची न्ही हेजेरूय कारवाई हांव पुलीस इन्स्पेक्टराक म्हणजे तेंचेर कोणाक डावट आहा त्या बोट ओनरांचो तेका हाडून इन्क्वायरी करची आनी अशी घटना आनी केन्नाच जावची न्ही. कित्याक ते लोन काडटा बोटी घेता आनी इतले वर्सां ते लोन भरपाक लागून ते दीस रात ते हितून वाठारांत काम करता कोको बिचार. म्हाजे कडल्यान कितें हेल्प जाल्लें हांवें तांकां सांगलां की म्हाजे कडेन कितें हेल्प आसा हांवें तांकां अश्योर करून आयलां. आनी तेज्या भायर आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या रिलीफ फंडाच्यान कितें हेल्प जातली ती ट्राय करता. हांव पंचायती कडेन उलयलां की एक बारीक मोठो तरी तांकां कितें तरी तेंच्या हितून वाट्यान एक हेल्प करचो म्हणून. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. आज देशभरात नीट एग्जाम जाली. फोंड्या कुर्टीचे केंद्रीय विद्यालय हे एक सेंटर. ह्या सेंटराचेर सुमार 240 विद्यार्थी नीट परीक्षेक बसले. केंद्राचेर विद्यार्थ्यांची तपासणी केली. परीक्षा आडखळ येवपाक जायना म्हण व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त केल्लो. एग्जाम 2 जावन सुरू 5:30 सोंपली. विद्यार्थ्यां सयत पालकांची केंद्रा भायर गर्दी. नमस्कार. आमी जो आसा ते केंद्रीय विद्यालय कुर्टी हांगासर आनी आयज जी नीट एग्जाम आसा तेजे सेंटर जावन आसा एक गोंयचे हांगासर फोंड्या. आनी जवळ जवळ 240 भुरगीं हांगासर अपियर जाल्या ह्या एग्जामीक. तुमी पळयता आसतले ह्या एग्जामीचो जो टायमींग आसा तो 2 ते 5 जावन आसा. पण सकाळच्यान जी भुरगीं हांगासर लायनीन रावन तांकां थोरो चेकींग हांगासर चल्लें. तेंचे डॉक्युमेंट उदकाची बॉटल तेंचे कपडे हे ते सगळे चेक करूनच म्हाका दिसता हांगासर तांकां अपियर जावपाक दिता. आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 2 उपरांत एग्जाम ही सुरू जातली आनी 5 जो म्हणजे कितें ती एग्जाम सोंपतली. जे केंद्रीय विद्यालय आतां तुमी हांगासर पळयता आसतले पेरंट्स जायते हांगासर भुरग्यांक घेवन येयले आपले. आनी त्याच प्रमाणे जे पुलीस हा हांगासर तांकां चेकींग करून भितर सोडटात गेटीर. आनी तेज्या उपरांत मागीर भितर तेंगेले प्रशासकीय तेंगेले जे स्टाफ आसा ते चेक केल्या उपरांत तांकां क्लासरुमान तांकां एंट्री आसा. कुट्टीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बायणा वास्को रस्त्याचेर लायिल्ले सायन बोर्ड चुकीचे आशिल्ल्यान थंय येवपी लोकांक बरोच त्रास जाता. एमपीएत वचपी रस्त्याच्या डायव्हर्जना मुखार मुंबय कारवारचो बोर्ड आसा. जाल्यार त्याच सायन बोर्डाच्या कुशीक 2 व्हिलर अलाउड ना असोय सायन बोर्ड. ह्या सायन बोर्डा खातीर वास्को भायल्या लोकांक बरेच त्रास जातात. देखून हे बदलून घेवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नमस्कार सगळ्यांक. आमी सद्याक आसा बायणा आनी बायणा हे जाग्याचेर आमकां दिसता एक सायन बोर्ड
हाजेर दाखयता डायरेक्शन कारवार आनी मुंबय आनी हांगा जो फाटल्यान रस्तो आसा तो वता पोर्टान भितर. दिस इज द पोर्ट कनेक्टिविटी फ्लायओवर आर्म. हातून भितर अप रॅम्प डावन रॅम्प जे आसा पळय तो बोवाळ चलता तो सद्याक हांगा चलता. फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा गेट. आतां गेटीन भितर मोठो बोवाळ चल्ला. MPD म्हणटा गेट इज फॉर सेक्युरिटी. गांवचे लोक म्हणटा गेट आमी घालपाक दिवचे ना. हो बोवाळ चालू आसतना हांगा एक NHIचो एक नवो सायनबोर्ड हांगा दिश्टी पडून येता. डायरेक्शन दाखयता कारवार आनी मुंबय. पूण रस्तो जो हांगच्यान आसा फॉर जे लोकलांक आसा तांकां खबर आसा. पूण जे कोणी भायलो समज बोर्ड पळयतले असो तरी वचत दे वील रीच टू द माता स्कूल विच इज अ डेड एंड. दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां जेन्ना आमी हो फ्लायओवराचेर हो जो बोर्ड पळयता एक प्रश्न असो मोठो येता की हांगा फाल्यां समज एक कोर्टान जरी गेट बंद केली जाल्यार ह्या फ्लायओवराचो यूज कांयच ना. दुसरी गजाल जी आमकां हांगा दिश्टी पडून येता की आनीक हांगा बोर्ड आसा तातूंत भितर मोटरसायकल अलावड ना. जेन्ना दोन कॉन्ट्रेडिक्टरी सायन बोर्ड हांगा जेन्ना आसा एका जाग्याचेर वॉट इज द नॅशनल हायवे एक्सपेक्टींग फ्रॉम पीपल. म्हणजे एका वाटेन तो दाखयता की हांगच्यान तूं कारवार वचूंक शकता हांगच्यान तूं मुंबय वचूंक शकता पूण ताच्या सायडीन एक बोर्ड मारला की मोटरसायकल अलावड ना. लोकांचें हांगा म्हणणें आसा की खंय तरी हायवेन करेक्शन घेवपाचें हे एटलिस्ट जे बोर्ड हांगा लायल्या तांचें म्हणणें आसा की एक पब्लीक रिसोर्स हांगा वेस्ट जाल्ले आसा. जेन्ना हायवेचेर जायते एक्सिडंट जाता शार्प टर्न आसा 2-3 एक्सिडंट जाल्ले आसा. एक कार्गोचो ट्रक पडून ताजो कार्गो सकयल पडिल्लो आसा. थंय कांय स्पीड ब्रेकर ना. थंय खंयचे वॉर्निंग सिग्नल ना. हे जे पयशे आनी टायमपास हांगा करचे परस नॅशनल हायवेन जरी इतलो त्रास काडून वयर जरी सिग्नलां घाल्लीं जावं वयर कितें प्रिकॉशनरी मेजर घेतले वयर स्पीड ब्रेकर घातिल्ले जाल्यार चड फायदो आसपाचो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आमी जायत्या लोकांक हांगा विचारले वॉट इज देअर व्यू अबाउट दीस. तांचें म्हणणें आसा की हो जो सायनबोर्ड आसा कितलेशे दीस खंय धांपून आशिल्लो आनी आयज जेन्ना थोडे दीस वारो भोंवपाक लागलो तेन्ना हो खंय हें जे कवरींग आसा तें ओपन जालें आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की हो सायनबोर्ड जो आसा इज शोईंग डायरेक्शन्स टू कारवार एंड मुंबय. एट द सेम टायम हांगा सायनबोर्ड घातला की हांगा मोटरसायकल चलोवपाचें अलावड ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना आमी थोड्या लोकांक भितर विचारले जे कन्स्ट्रक्शन कंपनी आसा तांकां विचारले आमी की वयर जे प्रिकॉशनरी मेजर आसा ते कोणे घेवपाचे काय म्हूण. ते म्हणटा की आमी हो ऑलरेडी PWक हँड ओवर केल्लो आसा NHI ताची कॅर घेवपाची. पूण सद्याक जरी आमी वयर जर सिट्युएशन पळयत थंय कसलेच सायनबोर्ड ना. सगळे जे सायनबोर्ड आसा जमनीर आसा आनी जे काय क्वायट कन्फ्युजींग एंड मिसलिडींग. हाजेर कितें तरी उपाय करचो अशें लोकांची मागणी आसा. वास्कोच्यान टुडे मिडिया खातीर विक्रम नायक. शिरोडेचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर NCAS सर्टिफाय जाला. ह्या नॅशनल क्वॉलिटी अश्युरन्स स्टँडर्ड सर्टिफिकेटी खातीर सेंटराक 95% मेळ्ळ्यात. 24 खाटींच्या हेल्थ सेंटरांत सद्याक 80 ते 90 पेशंट आसतात आनी हांगा 24 वरां OPD चालू आसा म्हण भलायकी अधिकारी दोतोर सीमा पै फोंडेकार सांगता. सेंटराक सर्टिफिकेशना खातीर 6 चॅकलिस्टांत बरे गुण फावो जाल्यात अशेंय दोतोर फोंडेकारान सांगलें. शिरोडेच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक नॅशनल क्वॉलिटी अश्युरन्स स्टँडर्ड सर्टिफिकेट फावो जाल्या. ह्या सर्टिफिकेटी खातीर ह्या सेंटराक 95% मेळ्ळ्यात. ह्या सर्टिफिकेशना खातीर 6 चॅकलिस्ट आसतात आनी सगळ्यात सेंटराक खंय बरे गुण मेळ्ळ्यात म्हण थंयची भलायकी अधिकारी दोतोर सीमा पै फोंडेकार सांगता. आमकां फाटींच आमचे NCAS सर्टिफाय जाले हॉस्पिटल आनी आमकां 95% पडले. आमचे हॉस्पिटल 24 बेडेड आनी हांगा डेली OPD आसता 24/7 आनी थंय 80 ते 90 लोक अदमास पेशंट आमकां डेली आसतात. हांगा आमचे NCAS जाले तातूंत भितर 6 चॅकलिस्ट आसता आनी आमकां बरे पैकी स्कोर पडिल्लो आसा आनी आमी सर्टिफाय जाले. आमची चॅकलिस्ट आसा ते आमचे डॉक्टरां एक चॅकलिस्ट आमी वांटून दिल्ले आसा. नोडल ऑफिसर आसा आनी ते चॅकलिस्टाक डॉक्टर हेड आनी ताज्या अंडर बाकीची स्टाफ नर्सी बाकीचे ऑफिस स्टाफ हांकांय घाल्ले 4-5 जाणांची टीम केल्ली. तांणी सगळ्यांनी प्रयत्न करून सगळें डॉक्युमेंटेशन ते रेडी करून आमी NCASाक रेडी जाली आनी आमकां सेंट्रलांतल्यान मागीर आमचे 25th NCAS जाले. ती चॅकलिस्ट म्हणजे एक इंडोर पेशंटाचे चॅकलिस्ट आसता, आउटडोर आसता, लेबर रूम, लॅबोरेटरी, मागीर प्रोग्राम नॅशनल प्रोग्राम आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अशी 6 चॅकलिस्ट आसता. आनी प्रत्येकाक आमकां बरे पैकी मोर देन 90% मार्क्स मेळिल्ले आसा. 3 डॉक्टर आसा आनी आमी हांगा चडशे मॅनेज करता. आमकां हांगा स्टॅमी आसा. कोणें हार्ट एटॅक बी आयले जाल्यार हें करपाक आमचे कडेन वखदां आसा हांगा आनी सगळे तरेची सुविधा आसा हांगा.
प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.